कुडचड्यार नुस्त्या बाजारांतल्या वॅलीस कोल्ड स्टोरेजीच्या दुकानात बिरेस्तारा राती उजो लागलो। शॉर्ट सर्किटान उजो लागला म्हण दुकानवालो म्हणटा। 5-1 लाखांचे लुकसाण जालां असो अदमास ताणें उक्तायलो। दुकानां आसा तो वाठार खाचकटीचो आसा। फायर एक्सटिंग्विशरूय पयस आशिल्ल्यान दुकान काबार जालें। कोणे तरी उजो पळयलो म्हण बाकीची दुकानां साल्वार जालीं। कोल्ड स्टोरेजीचे हे दुकान उजो राती लागलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो म्हूण दुबाव। उज्यात सुमार 33,000ची कॅश, 2-3 फ्रीज आणि हेर सामान धरून 5-1 लाखाचे लुकसाण जाला। सकाळी 5:30 म्हाका फोन येयलो। फोन येवन मागीर हांवें शॉपाक केलें न्यूज पेट लागलो। दोंगर बी भायर येयलो शॉपाक गेल्यार भितर न्यूज पेट लागलो सगळो। म्हज्यान पयलीं फायर ब्रिगेड येयल्ली आसली। तेणी सगळें उदक बिदक मारून तेणी सगळें पालोवपा बिलोवपा हें केलें। सगळें भितर कावंटर गेलो, 2 फ्रीज सारके गेले डॅमेज गेले आनी गेले 2 फ्रीज गेले। ग्रोसरी गेली, फॉरेन स्टाफ आसलो तोय गेलो। एमावंट 33,000 कॅश आसली आनी बारीक चिल्लर आसली आनी सगळो मेळून गेलो 5 लाखां वयर हें जालां। बाजारात दुकानां एकमेकाक सामकी तेंकून आसात आनी वाठारय सामको खाचकटीचो। ताका लागून उजो लागल्यार बाकीची दुकानां काबार जावपाचो भंय। गजाल कानार पडटनाच आमदार निलेश काब्राल थंय पावलो। हांगा एक्सेसूय ना फायर ब्रिगेड येवपाक। तेन्ना ओनर जे आशिल्ले हांगा तांणे मागता की जेन्ना हांव ते न्यू आतां कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो ते सगळ्यांनी कॉपरेशन करचें बरें एक मार्केट जावपाक। कित्याक तेन्ना ऑल प्रिकॉशन फायर हॅझर्ड घेवपाक हायड्रंट्स हे सगळे प्रोवायड करता। आतां हांगा हायड्रंट देखून प्रोवायड केलो जाल्यार हांगा येवपाक मार्केटान येवपाक जागो ना। कशें ते येतले तेन्ना हे जे जी सुद्दां मार्फत फूल न्यू फीश मार्केट एक्विजिशनाक घातलेलें आसा। एक्विजिशन जेन्ना करता तेन्ना सगळ्या लोकांनी कॉपरेशन करचें। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। गोंयच्या तरणाट्यांचे नोकरी आनी रोजगाराचे प्रस्न सोडोवपा खातीर शिवसेना स्थानीय लोकाधिकार समिती घडयतली। समितीचो स्थापना सुवाळो शेनवारा म्हापशां हनुमान नाट्यघरांत जातलो। गोंयांत नोकरी धंद्यांत भायले लोक वाडटात आनी गोंयकार बेकार पडटात। नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळचें म्हण ही समिती वावुरतली। सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायक, शिवसेनेचो राज्यसभा खासदार अनिल देसाय आसतलो। की जे गोंयाच्या भुरग्यांचेर जो अन्याय जाता हो अन्याय खंय तरी पयस जावचो। भुरगे खंय तरी आमचे कामाक लागचे। बारीक बारीक जॉबांक आमच्या भुरग्यांक भायल्या लोकांक व्हडले व्हडले प्रिफरेबल जॉब्स व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यांनी दिले जातात। हे कंपनीन खंय तरी आमच्या भुरग्यांक बरे जॉब मेळचे जेचेर गव्हर्मेंट अजिबात लक्ष दिना आनी त्या गव्हर्मेंटाक आमी हेचे फुडें ही जे लोक अधिकार समितीच्या माध्यमांतल्यान इशारो दिवंक सोदता की हेचे फुडें आमी तेंच्या बरोबर ह्या भुरग्यांसाठी झगडटले। ही लोकाधिकार समिती प्रत्येक मनशाचो अधिकार ताका मेळपाक जाय जेणे करून तो मनीस गोंयांत आपलो गोंयकारपण राखूंक जाय। गोंयांत गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स मेळपाचें। इवन तुमी खंय लायसन्सीस कितें दिता ती सुद्दां गोंयकारांक आसल्यार ती पयलीं क्लियर करपाची मागीर ते। आनी रेल्वेच्यो गाडयो सुद्दां आतां म्हणटा पळय आडायता हें करता रे वाडपयना। हांवें पर्सनली पळयलां की सकाळचे 7:00 गोंयांत फूल मडगांवांत तर 7 वरांचेर सगळे एमएच ट्रक एंट्री जातात। तांकां कोण कांय विचारना। आमचे गोंयकार भाव तर गाडयो घेवन वतात, तांगे गाडी हाडप, सीज करप आनी तांकां 25,000 30,000 फायन मारप असलेंच चलना सद्याक। सो गोंयकाराचेर कितेंय आटोल जाल्यार हांव गोंयकारां कडेन मागतां की तांणी ह्या स्थानीय लोकाधिकारी समितीचे मेंबर जावचे। जाता तितले मॅक्सिमम गोंयकारांनी मेंबर जावचे। मडगांव शारांत भरपी सगळे सेल बेगोबेग बंद करचे आनी फुटपाथाचेर अतिक्रमण करतल्यांचेर खर कारवाय करची अश्यो मागण्यो करीत 2 वेगवेगळ्या संघटनांनी शुक्रारा मडगांवच्या नगराध्यक्षाक एकाच वेळार घेराव घालो। पालिकेच्या बसकेंत ह्या प्रस्नाचेर चर्चा करून निर्णय घेतले अशें उतर नगराध्यक्ष दयानंद देवूळकारान शिष्टमंडळाक दिलें। मडगांव वाठारांतल्या वेपाऱ्यांनी मडगांव नगराध्यक्षाक घेराव घालून शारांत चलपी सगळे सेल बंद करचे अशी नेटाची मागणी केली। सेल बंद केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी ह्या वेपाऱ्यांनी दिल्या। हो सेल 8 दिसांनी येता आनी आमच्या बिजनेसाचेर इफेक्ट करता। त्या खातीर आमी तांकां एक डेलिगेशन दिलें। तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स केला की थोड्या दिसांनी मिटींग घेवन तेजेर आमी डिसिजन घेतले म्हणून। अल्टिमेटली टायमींग म्हणल्यार मिटींग घेवन मागीर हें करता म्हणून रेजोल्युशन घेवन जशें पणजे आनी फोंडा रेजोल्युशन घेतलें आसा तशें। शिवसेनेचो गोंय मुखेली रमेश नायकाच्या मुखेलपणा खाला शिवसैनिकांनी नगराध्यक्षाक घेराव घालून फुटपाथ आनी हेर मेकळ्या सुवातींनी अतिक्रमण करपी वेपाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केली। 2 वर्सां जालीं
ते परत परत मेमोरंडम इश्यू करता. फक्त 3 मेमोरंडम जाले. एक संध्या कामत जाल्ली, 3 एक येतलो मेमोरंडम. मागीर प्रसन्न आचार्य 3 मेमोरंडम केले, पूण कांय एक्शन जायना. परत परत ते फोकस हे आहा ते सगळे बसतात येतात सिटी भितर. हे काय करना फक्त मेमोरंडम इश्यू करता. पूण तेचे कितें तरी एक्शन जावपा जाय मार्केट इन्स्पेक्टराचेर. सिव्हिल इन्स्पेक्टर आपण एक्शन घेता, ती सदां सांगता एक्शन घेता म्हणून. पूण ते मार्केट इन्स्पेक्टर घेयना ते गेले. तेणे रिपोर्ट करपा जाय. पूण सिव्हिल ते एक्शन घेयना जाल्यार तेंचे केस फायल करपा जाय, सस्पेंड करपा जाय तांकां. इतले करून जर जायना जाय जाल्यार शिवसेना कायदो हातान घेतली आनी तांकां कोणाक ते बंद करपाचे आमी करतले, बाय फोर्सिबली करतले. मडगांव पालिकेचे मुखेल अधिकारी दिपाली नायकान ह्या संबंधी माहिती दिली. तांगेले न्ही पयलीं एक लेटर आयिल्लें आमकां ऑगस्टान आनी तांणी थोडे लोकेशन्स आमकां सांगिल्लें की हांगा एनक्रोच जाला आनी थोडे वेंडर्स बसता आनी फुटपाथ ब्लॉक करता म्हणून. तेन्ना आमी तांकां अश्युरन्स दिल्ले की आमी आमची ऑर्डर काडटले आनी लोक घालतले म्हणून. आनी तशें करून आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्टर आनी हांकां समोर हाडून तांकां सांगलें आनी दिलें आमी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.